काणकोणा आवळेची ही शाळा सरकार 2 म्हयन्यांत रिपेर करून दिवपाचो आशिल्लो। तो मेरेन भुरग्यांक हे सुवातेर तात्पुरते म्हूण शिफ्ट केल्ली, मात आता वर्स जायत आयले। शाळेचे रिपेराचे काम हुमकळ्ळां, परत पावस तेकलो। हे काम जे शाळेत स्टार्ट केला तेन्ना हे 2 म्हयन्याचे काम आसलें ते काबार करपा आसलें। तेका लागून हे 50 वर्सां फाटल्यान जी कशी भुरगीं शिकतालीं ती परिस्थिती आज ह्या भुरग्यांचेर येयली। भुरगीं 45 येयला बसपा जागा आसा हांगा? ना, बसपा जागा ना। जाग दिवपा ते कोण रेडी ना, खंय जागो ना आमगे हांगा। आतां 1 वर्स जालें तें, पूण अजून तें काम कंप्लीट जायना। हांवें मागीर घर भुरग्यांक 2 म्हयन्या खातीर दिल्लें। तेणें आमकां कॉन्ट्रेक्टरान सांगलें की 2 म्हयन्या भितर आपूण शाळा क्लियर करून दिता। तरी आसतना हांवें ताका 2 म्हयने भुरग्यांक शाळा दिली। आतां 10 म्हयने जाले। आतां 10 म्हयने हांवें फुल्ल दिली। मागीर दुकान आसलें तें सुद्दां हांवें बंद करून दिलें आनी म्हाका कितलो लॉस जालें पळय। तरी आसतना अजून सुद्दां परत इस्कॉल स्टार्ट जालें, तें पयलीं वर्स काबार जालें, दुसरें वर्स लागलें, पूण तरी आसतना जायना इस्कॉल। कॉन्ट्रॅक्टर कितें सांगता, कित्याक लागून लेट जालें म्हणटा? कॉन्ट्रॅक्टर कांय सांगना, काम आपूण केल्यार जालें इतलें सांगता, आनी कांय सांगना। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताकडेन शिक्षण खातें आसा। मुख्यमंत्र्यान स्वता लक्ष घालून जाता तितले बेगीन शाळा जाग्यार घालची म्हूण लोक मागता। शिक्षण मंत्र्यान ही परिस्थिती पळोवची हांगा आवळीची, आनी बेगीन बेगीन तें आमचें स्कूल जें आसा तेणी स्टार्ट करून दिवचें आनी भुरगीं इस्कॉलाक घालची। पण आज ह्या पावसाळ्याक आतां तो असतर भुरग्यां तर रस्त्यार बसपा पाळी आमचेर येवची नासली। हांव म्हगे म्हणण्यान गव्हर्मेंटान बेगीन शिक्षण मंत्र्यान ही फास्ट करून आमगे आवळी शाळेचें बेगीन काम करून कॉन्ट्रॅक्टरांक घेवचें, हें म्हगे मागणें हांव। शाळेचे रिनोव्हेशनाची कामां करता GSIDC। कॉन्ट्रॅक्टराचे कामूय खंय सामके बाबत लोकांक कॉन्ट्रॅक्टर आनी GSIDCच्या सेटिंगाचो वास। कॉन्ट्रॅक्टर आमकां मेळ्ळा प्रायमरी स्कुला खातीर खास, तो आपूण सुद्दां स्कुला कडेन येना, PTA आपयता, पंच म्हूण आपयता, सरपंच आपयता, इवन आमदारान सुद्दां रकाद धाडली, हो कॉन्ट्रॅक्टर येत ना। आनी काम जें तेणी केलां तें सामकें निश्क्रीय दर्जाचें दिसता। हांगा कॉन्ट्रॅक्टर आनी जे GSIDC जे ऑफिसर आसा, इंजिनियर आसा, सेटिंग आसा कितें असो दुबाव पडटा। नाजाल्यार ते दोगांय जेन्ना आमी आपयता, एकटे येता एकटे येना, अशें 2-4 फावटी आमकां घडलें। लोकां बरोबर आमदारूय। सो गव्हर्मेंटाक पडलेलें ना गरीब लोकांचे, ह्या गरीब समाजाचे पडोंकूच ना। सो इनडायरेक्टली तुमी ह्या गरीब समाजाचो सरकार न्हू काय, कित्याक CMान तेच म्हणला हो सरकार आसा तो गरिबांचो म्हणून। सो CMान येवं तो दवरचें आनी हे इश्यू जे काणकोणचे आसा ते ताबडतोब सेटल करचे। असेंब्ली जावची ना ती। प्रुडंटा खातीर बबेश बोरकार।